परवरी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 700 किलो मिस ब्रँडेड पनीर जप्त केल्याची बातमी मुखार आयल्या। हे युनिट बेकायदेशीर रितीन फटीची लेबलां आणि उत्पादन तारखी लावन परत पॅकिंग करून लोकांक विक्री करताले। ह्या घडणुकेक लागून लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जाल्ल्यान एका युनिटाक फुडल्या तपासणे खातीर अधिकाऱ्यांनी सील केला। मुखाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केला। 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात। उत्तर गोंयांत हरमल, कोलवाळ, कळंगूट, रेईस, मागूश, शिमला, मय जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांजे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, बार्शी आनी कुट्टाळे हे मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात। तशेंच उत्तर गोंयांत मोर्जे, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स आनी दक्षिण गोंयांत नावेली, रिवणा आनी खोला हे मतदारसंघ एसटी आनी ओबीसी बायलां खातीर राखून दवरल्यात। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको हिसपा भायर वाडल्या। खून, घरफोडी आनी मारबडे यासारकिल्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वातूच नाशिल्ल्याचें दिसून येता अशें म्हणून विरोधी पक्ष काँग्रेसीन भाजपा सरकाराचेर चडाय केली। साळगांव डबल खून प्रकरणातले आरोपी वाटेर आसात आनी तांकां बेगोबेग ताब्यांत घेतले। तशेंच उमाकांत खून प्रकरणात आरोपींक पयलींच अटक केल्या आनी ह्या संदर्भात खोलायेन चवकशी जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। अमेरिकेतली परिस्थिती आणि अमेरिकेत काम करपी गोंयकारांच्या प्रश्नाविशीं आपल्याक माहिती आसा। अमेरिकेंतल्यान धांवडावन घाल्ल्या गोंयकारांकडेन आपणे संवाद साधला। तरी लेगीत कांय गोंयकार वेगवेगळ्या कारणांक लागून अमेरिकेत अडकून पडल्यात। अमेरिकेंतल्यान गोंयच्या लोकांक परत हाडपाची प्रक्रिया बेगीन जावची हाच्या खातीर दूतावास आनी आमच्या परराष्ट्र मंत्र्यांक पत्र बरयलां अशी माहिती NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान दिली।
वीज खात्याच्या थिये उपकेंद्रावेल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेऊन उपजिल्हाधिकाऱ्यान चूक केली म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयलो. 220 आणि 110 केव्हीए सारखिल्या महत्वाच्या वीज उपकेंद्रांची जबाबदारी सहाय्यक अभियंत्यांकडे दितात, ताका लागून ताका थंयच्यान वचपाक मेळना. परवानगी घेनासतना ह्या उपकेंद्रांनी आमी कोणाकूच सोडिनात. या प्रकरणाची कागाळ आमी मुख्य सचिवाकडेन केल्या. आता मुख्य सचिव योग्य ते पाऊल उबारतलो म्हणून सुदीन सांगता. मडगाव आंतरराज्यीय बस स्टँडाचेर बेशिस्त पार्क केल्ल्या नुस्त्याचे कंटेनर आणि हळशिकावण्या परिस्थितीची बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली. या बातमीची दखल घेत कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हाणें प्रत्यक्षात मडगाव बस स्टँडाची पळोवणी करून डेपो वेवस्थापकाक हाचेर योग्य उपाय काडपाचे निर्देश दिले. मात अजून मेरेन मडगाव डेपो वेवस्थापनान हाचेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान मडगाव बस स्टँडाची अवतिकाय आसा तशीच आसा. धारबांदोडेच्या आरटीओच्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून थळाव्यांची गैरसोय जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कार्यालयांतल्यान 3 कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट सोंपिल्ले आसात आणि अजून मेरेन नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती जावंक ना. देखून बेगोबेग नव्या कामगारांची भरती करची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. भाजपा आणि मोगो पक्षामधी युती आशिल्ल्यान फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत भाजपाक तेंको दितले अशें मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. फोंडे म्हालात सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हे भाजपाक लागून निवडून आयिल्ले. ताका लागून रितेश नायक हाका तिकेट मेळटली अशें तांचें म्हणणें. पाटीकार अपूर्व दळवी आनी हेर कांय जाण फोंडे म्हालात वेंचणूक लढयतले अशी चर्चा सुरू आसा. मात भाजपा पक्ष कोणाक तिकेट दितले ताचेर स्पश्ट जातले अशें वाकुर्म्या एका कार्यावळीक दीपक ढवळीकार उलयले. गोंयांत मुळावे ते पदव्युत्तर पावंड्या मेरेन जायत्या मळार शिक्षण मेळटा. गोंय ल्हान राज्य असून लेगीत हांगासरल्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचें शिक्षण मेळटा. तरणाट्यांनी ह्या संदीचो बरो लाव घेवचो आनी आपली सपनां पुराय करतना राष्ट्राच्या उदरगती खातीर मजत करची अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें. वंदे मातरम ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 5th of November till 9th November. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9323-286877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजापर्यंत प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गावागावांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. वरचवण मोर्चे वाठारात उमाकांत खोत हांच्या खून प्रकरणात बंगळुरूचो लोकेश पुत्तास्वामी, झारखंडचो रोहित कुमार प्रजापती आणि तामिळनाडूचो VC सुप्पन ह्या दुबावितांक अटक केल्या. जाल्यार एकल्याचो सोद अजून चालू आसा. ह्या वाडट्या खून प्रकरणाक लागून गोंयांत आतां गोंयकारांक खऱ्यांनीच भिवपाची गरज आसा अशें म्हणीत लोकांनी भंय उक्तायला. गोंयांत कायदो आणि सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या. राज्यांत दर दिसा हल्ले, खून, मारामारीच्यो घडणुको थांबपाच्यो नांव घेनात. मोर्चे बेकायदेशीर दोंगर कापणी प्रकरणा वेल्यान एकल्याचो खून जाल्यार साळगांवांत दोट्टी खुनाचो प्रकार घडला. राज्यांत भाजपा सरकारा खाला कायदो सुवेवस्था इबाडल्या. हाका लागून गोंयांत गोंयकारूच सुरक्षीत ना. इतलेंच न्हय तर सरकारी कर्मचारी लेगीत सुरक्षीत ना अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो. अमित पाटकार आनी बिरेस्तारा रातीं साळगांव जाल्ल्या दोट्टी खून घडणूक थळार भेट दिली. मयेच्या वंड्यार वाठारांत कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्या. देखून थळावे लोक तिडकल्यात.
कोयर उडोवपाचे प्रकार चालूच उरले जाल्यार श्री वण्णेश्वर देवा कडेन गाराणें घालतले अशी शिटकावणी गांवच्या लोकांनी दिल्या. दिवचलच्या सरवण वाठारात एका फ्लॅटात आवय आणि तिच्या सानपिरायेची चली अडकून पडिल्ली. मात दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आवय आणि चलयेची सुखरूप सुटका केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक सरवणच्या गोविंदनगर वाठारात एके बिल्डिंगेच्या फ्लॅटात घडली. या फ्लॅटात उमा नागवेकर आणि तिची 16 वर्सां पिरायेची चली रावता. पावसात पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल मेरेनच्या रस्त्यार किरकोळ पालसणां कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. त्या उपरांत फाटले 6 म्हयने जाले हो रस्तो अवजड गाडयां खातीर बंद आसा. एक घडणुके उपरांत PWD खात्यान रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम केल्लें आसलें तरी अजून मेरेन हो रस्तो अवजड गाडयां खातीर उक्तो जावंक नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चल्ल्या, जाका लागून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. गोयच्या भाज्यांक चड मागणी UK देशांत आसा. संवसारभरांतल्या 6 देशांनी 500 मेट्रिक टन परस चड भाज्यांची निर्गत जाल्या. तातूंत सगळ्यांत चड 82% निर्गत UK देशांत जाल्या. UK उपरांत UAE हे देशाचो नंबर लागता अशी माहिती शेतकी आनी पुरस्कृत उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरण एपिडा हांणी दिल्या. एपिडान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण ओच्या आर्थीक वर्स 2025-26 एप्रिल ते जुलय ह्या 4 म्हयन्यांक मजगतीं राज्यांतल्यान 567 मेट्रिक टन भाज्यांची भायल्या देशांत निर्गत जावन $1069 मिलियन म्हळ्यार 14.44 कोटी इतले मोल फावो जाला. अंदू आर्थीक वर्सांत गोंयांतल्यान 2800 मेट्रिक टन शेतकी उत्पन्नाची भायल्या देशांनी निर्गत जाल्या. ह्या उत्पन्नाक 50 कोटी परस चड मोल फावो जाला अशी माहिती शेतकी आनी पुरस्कृत खाण उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरण हांणी दिल्या. एपिडा हांणी जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अंदूच्या आर्थीक वर्स 2025-26 एप्रिल ते जुलय ह्या 4 म्हयन्याच्या काळात 2839 मेट्रिक टन शेतकी उत्पन्न देखीक भाजी, फळां, मांस, काजू आनी फेणी हांची संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या देशांनी निर्गत जाल्या. ह्या गोयच्या शेतकी उत्पन्नाक $5.99 अमेरिकन मिलियन म्हळ्यार 51.30 कोटी रुपया मोल आयला. फक्त रेल्वे आनी हवाई मार्गावर ह्या सामानांची निर्गत जाता.
बेवारशी सुन्यासंबंधी एका प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयान घेतिल्लो निर्णय देशभर चालीक लावपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा दिलो. सगळ्या राज्य आनी राष्ट्रीय महामार्गां वयल्या बेवारशी जनावरांक काडून उडोवचे, सुण्यांचेर नियंत्रण दवरपाक हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालयां भोंवतणी दुरीग उबारचे, तशेंच धरिल्ल्या बेवारशी सुण्यांक जे सुवाते वयल्यान उखल्ले त्याच सुवातेर परत धाडचे ना. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ, संदीप मेहता आनी एन व्ही अंजारिया हांच्या खंडपीठा मुखार ही सुनावणी जाली. सर्वोच्च न्यायालयान सगळ्या राज्यांच्या मुखेल सचिवांक ह्या आदेशांक खरपणान पाळो दिवपाचो आदेश दिला. तांणी 3 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाचें सांगलां. आता ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 जानेवारीक जातली. अटक केल्ल्या दरेका मनशाक खंयच्या गुन्यांव वा कायद्या खाला अटक केल्या ताची पर्वा करिनासतना पुलिसांनी आनी तपास एजन्सींनी बेगोबेग अटक करपाची बरयल्ली कारणां दिवची अशें सर्वोच्च न्यायालयान बिरास्ताराक थारायलें. कांय अपवादात्मक परिस्थितीत जेन्ना रोखडेच बरयल्ली कारणां बाबतीत पुरावा दिवप शक्य ना तेन्ना आरोपीची तोंडी कारणां दिवपाचो आदेश न्यायालयान दिला. नागालँडाचो समाज कल्याण सल्लागार वांगपांग कोन्यांग हांणी नागालँडाच्या दर एका जिल्ह्यात जाणट्या खातीरचे वृद्धाश्रम स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या. जिल्हा हॉस्पिटलांत ज्येश्ठ नागरिकां खातीर आयोजीत केल्ल्या दोळ्यांच्या शिबिराक संबोधीत करतना तांणी समाजीक मजत दिवन पोशण मानकांक पाळो दिवन आनी धोक्यांत आशिल्ल्यांची राखण करून जाणट्यांसयत दुबळ्या गटांक उबारपाची खात्याच्या वचनबद्धतेची परतून पुष्टी केली. तशेंच तांणी ओल्ड एज पेन्शन, एल्डरली हेल्पलायन, चॅरिटी केअर ह्या सरकारी येवजण्यांचेरूय भर दिलो. भारतीय नौदळान बिरेस्तारा कोचीच्या नौदळ तळाचेर जाल्ल्या सुवाळ्यांत व्हडले सर्वेक्षण जहाज वर्गांतले 3रे INS इक्षक सक्रीय सेवेत सुरू केले. SVL वर्गाची जहाजां उदका भितरले सर्वेक्षण करपा खातीर आनी दर्याशास्त्रीय म्हायती एकठांय करपा खातीर तयार केल्ली आसून दर्यादेगेवेले संरक्षण आनी मानवतावादी कार्यावळींकूय आदार दितात. प्रगत प्रणाली आनी हेलिकॉप्टर चलोवपा खातीर डेक आशिल्ली IN इक्षक आपत्ती निवारण आनी वैजकी मजती खातीर वापरूं येता. जाका लागून भारताची दर्यावेली सुरक्षे बाबतींतली तयारी घटमूट जातली. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सध्या विमानांक उडपा खातीर कळाव जाल्लो दिसून आयला. नेमके ह्या फाटल्यान एअर ट्रॅफिक नियंत्रणात तांत्रीक अडचण आयिल्ल्याचें कळटा. हो प्रश्न बेगीनच्या बेगीन सुटावो करपाचेर भर दिवप सुरू आसा. देखून प्रवाशांनी बूक केल्ल्या तांच्या विमाना विशींची म्हायती जाणून घेवची असो सल्लो प्रवाशांक दिल्लो आसा. डायल ह्या संदर्भातली म्हायती अपडेट करून घाल्ल्याचेंय सांगिल्लें आसा.
ऑनलाईन बेटिंग ॲप 1xBetच्या जाहिरातीच्या संबंधात अंमलबजावणी संचालनालयान ईडी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखाला आदले क्रिकेट खेळगडे सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्याकडे संबंधित 11.14 कोटींची मालमत्ता जप्त केल्या. काही सेलिब्रिटींनी 1xBet ॲपावरवी मिळालेल्या जाहिरातींच्या पैशांचा वापर विविध मालमत्ता खरेदी करपा खातीर केला. हे पैसे गुन्ह्यांतल्यान मेळिल्ले उत्पन्न असे मानतात. नवे संशोधनाप्रमाण गोडेमुताविशीक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या. गोडेमुत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विसरायर पडपाची चड शक्यताय आसतली. त्या भायर गोडेमुत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आंगात साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात. मजगतीं गोडेमुताचें प्रमाण चड असल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूंक शकता अशा अभ्यासांतल्यान फुडें आयला. कॅन्सर हो आतां फक्त पिरायेच्या मर्यादेतूच जावपी रोग उरूंक ना. ह्या भयानक रोगाक लागून ल्हानसान पिरायेच्या भुरग्यांचें आयुश्य उणें जावपाक लागलां. कॅन्सर हो चड करून 40 सकयल्या पिरायेच्या लोकां मदीं चड दिसपाक लागला. बदलत्या जिणेशैलीक लागून खावपा पिवपा कडेन आडनदर जावपाक लागल्या. तशेंच कुडींत जावपी बदलां कडेन आडनदर करप, वेळार उपचार घेवप ना अशी कारणां कॅन्सर सारख्या घातक दुयेंसांक आमंत्रण दिता. संवसारभरांतल्या लोकांक पळयलें जाल्यार 20 ते 30 पिराये मदले लोक आतां स्थूलतायेचे शिकार जावपाक लागल्यात. जाका लागून मनशाच्या कुडींत वेगवेगळी समस्या निर्माण जातात. कळाव जालो जाल्यार उपचार घेवन कांयच उपेग जायना. देखून आदींच सादूर रावन नियंत्रण दवरलें जाल्यार लोक कॅन्सराचेर मात करूंक शकतले. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक म्हायती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे